आयज परत एकदां म्हणजे सामान्य सगळ्या लोकांचो विचार करून सगळ्या लोकांचो विचार तकलेन घेवन आनी वाडट्यो केसीस ह्यो लक्षांत घेवन आनी मेडिकल फॅटर्निटीचेर जो वाडटो लोड हो लक्षांत घेवन निदान आतां तरी लोकांनी म्हाका दिसता 100% लोकांनी घरान रावचें हाचोच विचार करून आमी स्टेट लेवल कर्फ्यू हो परवाच्यान म्हणजे आयतारा सकाळी 9 पासून आमी राज्यस्तरीय कर्फ्यू हो लागू करता. राज्यस्तरीय कर्फ्यू लागू करता आसतना ताजो डिटेलान जो तेजी ऑर्डर जी येवपाक जाय दोनूय कलेक्टराच्या मार्फत ती फाल्यां सांजची ही 4 वरां पर्यंत फाल्यां सांजची ती ऑर्डर येतली. पण हांव थोडक्यात ह्या विशयाचेर सांगता आसतना हांव इतकेंच सांगतलों की एसेन्शियल्स जे आसा ग्रॉसरी आनी एसेन्शियल आयटम्स हे सकाळी 7 पासून दनपारां 1 पर्यंत फक्त चालू उरतले आनी टेक अवे किचन जी आसा कारण राज्यांत असलेल्या लोकांक टेक अवे किचन फूड हे गरजेचें आसा ती फक्त सकाळी 7 पासून 7 पर्यंत टेक अवे किचन रेस्टॉरंट म्हणूंक ना हांवें ती चालू उरतली. मेडिकल सप्लायज हाजेर रेस्ट्रिक्शन्स आसची ना. त्या खातीर म्हाका दिसता आतां तरी निदान म्हणजे आपले लग्न समारंभ आनी आपले वैयक्तीक सगळे म्हणजे इंडिविज्युअल आमची सगळी फंक्शन्स लोकांनी पूर्णता कॅन्सल करची. कारण हांव फाटले कितलेशेच दीस मॉनिटर करतालो किंवा कोरोनाच्यो केसीस जर एक लग्न समारंभ जालें जाल्यार ताज्या उपरांत कमीच कमी आमी म्हटलेले 50 जाण त्या लग्नाक आसचे. पण हांवें पळयलां की एखाद्या न्हवऱ्याक किंवा व्हंकलेक जरी कोरोना आसलो जाल्यारूय काही लोकांनी लग्न समारंभ घडोवन हाडले आनी तेजो प्रसाद म्हणून त्या लग्नाक गेल्ले सगळे लोक सुद्दां पुराय पॉझिटिव्ह जाल्या. हे वायट अनुभव सरकाराक आयिल्ले आसा. ते लक्षांत घेवन आमी खंयच्याच गोश्टीक म्हणजे न परमिशन दिवपाचें ठरयलां. ताज्या खातीर म्हाका दिसता सगळीं फंक्शन्स ही सांगता आसतनाय म्हाका वायट दिसता म्हाका खबर आहा बट सगळीं फंक्शन्स ही पूर्णता प्रत्येकानी कॅन्सल करची परवाच्यान आनी पूर्णता म्हणजे स्टेट लेवल कर्फ्यू हो आमी परवा म्हणजेच आयतार सकाळच्यान जो लागू करता तो कंप्लिटली 15 दिसाचो 9 तारखेच्यान 9 मे 2021 पासून 23 मे 2021 पर्यंत तो लागू उरतलो. फुडल्या आयतारा पर्यंत 24 तारखेक सोमारच्यान परत एकदां आमकां ह्या राज्यस्तरीय कर्फ्यूचेर विचार करचो पडटलो आनी ह्या पुराय 15 दिसाच्या कार्यकाळांत जर कोण भायर रस्त्यार बेश्टो भोंवतना पुलिसांक मेळ्ळो आसत कामा शिवाय जाल्यारूय पुलीस ताका योग्य ती कारवाई अंडर द सेक्शन जी सेक्शन राज्यस्तरीय कर्फ्यूची आसा स्टेट लेवल कर्फ्यूची आसा ती सेक्शन ताका लायली वयतली. तेज्या ताका जे पनिशमेंट्स आसा ते पनिशमेंट्स केले वयतले. त्या खातीर म्हाजी परत रिक्वेस्ट आसा की राज्यस्तरीय कर्फ्यूच्या अंडर कोणीच अननेसेसरी कामा शिवाय आपल्या घरा भायर सरचें न्ही. जे फक्त फाल्यांच्या ऑर्डरीत जेंका ज्यो एलावड आहा तितक्योच गजाली ज्यो आसा ह्यो एलाव उरतल्यो. राज्य में from 9th of May 2021 to 23rd of May 2021 तक स्टेट लेवल कर्फ्यू हमने लगा दिया है. स्टेट लेवल कर्फ्यू का स्ट्रिक्टली पालन पूरे राज्य में होगा. इसमें ओनली द ग्रॉसरी शॉप्स जो सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक खुले रहेंगे. टेक अवे पार्सल किचन वो 7 बजे से 7 बजे तक चालू रहेंगे. मेडिकल सप्लाईज देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस. इसके सिवाय बाकी इसकी डिटेल ऑर्डर कल शाम तक दोनों कलेक्टर नॉर्थ और साउथ कलेक्टर्स इसकी ऑर्डर निकालेंगे. और लेकिन इस बार हम स्ट्रिक्टली स्टेट लेवल कर्फ्यू फॉलो करेंगे क्योंकि किसी के रोड या बाकी जगह पे कोई मोमेंट्स नहीं रहनी चाहिए. इसलिए हम पूरी तरह से इसकी खबरदारी लेंगे. जो लॉ इन्फोर्समेंट हमारे होम डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी तरह से अच्छी तरह से लॉ इन्फोर्समेंट रहेगा. स्टेट लेवल कर्फ्यू का पालन स्ट्रिक्टली हम करने वाले हैं. बाकी फैसिलिटीज़ जो पीएचसी से लेके गोवा मेडिकल कॉलेज तक सभी फैसिलिटीज़ गोवा में फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं. रेमडेसिविर रहने जो ऑक्सीजन है उसकी पूरी तैयारी राज्य की तरफ से हम हर वक्त कर रहे हैं. अभी ऑक्सीजन हो या कोई भी मेडिसिन की कोई शॉर्टेज गोवा में नहीं है. लेकिन फिर भी जब हर रोज़ जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है और जिस तरह से डेथ रेट बढ़ रहा है
बाकी सब कुछ ध्यान में रख के हमने फ्रॉम द 9th ऑफ मई 2021 टू 23rd ऑफ मई 2021 तक स्टेट लेवल कर्फ्यू लागू कर दिया है।